Umukalmay ang chitay turaw kursa kakatan sodan stupaw umukalmay ang chitay turaw kursa kakatan sodan stupaw mai kakuplici mai mogaci mai sorci kunani bolole mai kakuplici mai mogaci mai sorci kunani bolole आमच्या गुरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी आमच्या गुरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी मायेका कुपलीची माये मोगाची माये सोडची गुणांनी बोलवले मायेका कुपलीची माये मोगाची माये सोडची गुणांनी बोलवले आमची खातीर पुता लागीमा फावो कोरामkan sorgiचे बाग आमची खातीर पुता लागीमा फावो कोरामkan sorgiचे बाग मायेका कुपलीची माये मोगाची माये सोडची गुणांनी बोलवले मायेका कुपलीची माये मोगाची माये सोडची गुणांनी बोलवले L'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa. Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. In effetti, l'umanità aveva raggiunto un traguardo storico, ma oggi, nell'Assunzione di Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha appoggiato i piedi in paradiso. Non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazareth è stato il grande balzo in avanti dell'umanità. Serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in cielo col corpo ci dà speranza. Capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto.
सर्वात एक सगळे आम्ही घेऊया 822 पेज नंबर 11 822. परमेश्वरा सोडचोलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वरा सोडचोलयता ताचेर सगळेच मोगाचे Consola-nos वासुर्कीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोबयता Consola-nos वासुर्कीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोबयता परमेश्वरा सोडचोलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वरा सोडचोलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो. तुमकां मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. ह्याची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आल्फ्रेड फेर्नांडीस हे आमच्या भावा पासून आमी भेटयता. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच लुइजा फेर्नांडीस आपल्या सगळ्या घरच्या मेल्लेल्या आत्म्या पासत ही दुसरी मिसाची भेट भेटयता. आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात कॅनेडी डिसिल्वा, मायरन गामा, रेजिना डिकॉस्टा, चॅल्सी फेर्नांडीस, माविरा पेरेरा. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया आनीक आमच्या सृश्टी पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे सवे सगळ्या एक सारको उदारपणान वागता. जावं आमी गरीब, जावं आमी ग्रेस्त, जावं आमी सगळीं बऱ्या गुणांनी भरलेलीं, जावं आमी दुसरी हेर, आमचे सवे देव उदारपणान जियेता आनी उदारपणान तो आमचे सवे वागता. आमी मनशां ह्या संवसारांत जियेतना अदीक ताचे राजा खातीर वावुरतली ताची शिसां आमी अदीक उदारपण दाखोवंक न्हय नोसायेन बोरून, पूण देवान आमकां दिल्या तितलेय आमी गूण दुसऱ्यां खातीर वापरूंक आनी अदीक देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमी ह्या संवसारांत जिवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. जायते फावटी आपलेपणान भरून आमी कुन्नाटाय दुसऱ्याची केल्या. आमी घडयेक दुसऱ्यांक बरेपणाचे सुवातेर दुसऱ्यांक वायट आमी आदारलां. असले आनी दुसऱ्या चुकीचे वेळार आमी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पाती सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासय बाजून सदांच्या कुवार मरी सगळे दुतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. राखुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासतली व्हडटी देणी तुवें तयार केले. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी एपुरी आमचे आशे व्हडटी तुवें बासयलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतान रासवत चलयता ससनच्या ससना आमेन. इजेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दिवन तांकां सांग, गवळ्यांनो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट बोत्तात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचें कोटा. गवळ्यांनी आपल्या हिंडाक चोरवांक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पियेवून तुमचें पोट तुमी भरलें. तांची लोवांची तुमी नेसवण केली. टुणटुणीत आसलेल्या त्या शेड्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवांक व्हरूंक ना. ओस्कोत शेड्यांक तुमी गोठ करूंक ना. पिडेस जाल्ल्याचो तुमी परामस करूंक ना. घायल जाल्ल्याचे गाय तुमी बांदूंक ना. वाट चुकलोल्यांक तुमी परती हाडूंक ना. सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गवणी ना जावन हेवशीन तेवशीन त्यो शिपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सांपडल्यो. म्हजें हीण हे वाटेन ते वाटेन शिपडलां आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हीण आख्ख्या देसान जोळी मोळी शिपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना, कोणूच तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवड्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटून आनी गवणी ना जावन तो रानवटी मोनजातीचें खाण जावंक पावला देखून. म्हज्या गवड्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून. म्हज्या हिंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गवड्यांनी आपलें पोट भरलां देखून. गवड्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवड्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. ताचे कडचो हांव म्हजो हीण परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवांक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवडी आनीक करचें नात. तांचे तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनी तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळ्याचो परामस करतलो आनी तांकां राखतलो. देवाचें उतर हें. देवाची आवड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां तुवें म्हाका विसोक तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव बोदताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पडटात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बळेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवयताय. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओच्छीत गोर म्हजें देवाचें.
हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारखिता. Sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui, sorbesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचें राज अशें. एक भाडकार फांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसतल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुक्दोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तान सुरू करून पयल्यांक पुर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीद घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीद करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना वावराड्याची आज जेजू एक वपार सांगता आनी ही वपार फकत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. दुसऱ्या 2 शुभ वर्तमानांनी लुकाच्या आनी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत ही वपार आमकां मेळना, पूण फकत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. कित्याक काय? कित्याक आदले जुदेव पोरसां किरीत भाशेन आपूण देवान विचून काडलेली पोरसां म्हूण समजतालीं आनी सोडवणीचें काम फकत आपणाक दिलां आनी आपणाचे पोरजेकूच ही सोडवण फावो जातली. न्हय दुसरे जे आमी म्हणटा ग्रेक वो दुसरे भाशेचो लोक आसा तांकां ही सोडवण फावो जातली अशें तांचे मनांत विचार नासलो. आनी हाका लागून मातेव खिरीत भाशेन आपल्या शुभ वर्तमानांत ही वपार घालता आनी दाखयता की देव सगळ्या मनशा कुडाकची सोडवण करूंक आयला आनी सगळ्यांक एक सारकी सोडवण फावो जातली. पूण हे देवाच्या राशान आमी सगळ्यांनी वावर करूंक गरजेचो. हाका लागून आज एका भाटकाराची खबर आमी आयकता. कशे तरेन एक भाटकार
आपल्या मोड्यांत वावर करूंक वावराड्यांक आपयता. आजकाल वावराड्यांक जायतो ह्या दिसांनी त्रास पडटा. जायते तांची लागीं नोकरी ना. जायते जाणांची नोकरी गेल्यात. आमी जाणो हे मारेकार दुयेंस येवन जायत्यो कंपनी बंद जाल्यात. जायते जाणांक ही पिडापीड आसा. तरी पूण आज आमी हाचे विशीं खबर करुया. भाटकार एके भाशेन आपल्या वावराडे सोबे एक निर्णय करता आनी म्हणटात पयले जे आयले तांकां 1 तालेंत दिवन तो म्हणटा तुमकां उमके पयशांक हांव दितलो आनी तुमी वचून म्हज्या मोड्यांत वावर करचे. तशेंच 12 वरांचेर 3 वरांचेर जे वावराडी मेळटात तांकां तो आपल्या मोड्यांत वावर करूंक जाय. आनी निमाणो जेन्ना आमी 5 वरांचेर जेन्ना तांचे वावराड्याचो वावर सोंपूंक वेता तेन्ना ताका अदीक आनीक वावराडी मेळटात आनी तांकांय तो मोड्यांत धाडटा. आनी सगल्यांक बाबा भयणीनो एक सारके तो आपलो पागार दिता. जांकां सुरवातेक सकाळीं फुडें ते वावराडी ताणें लायिल्ले आपल्या मोड्यांत तांकां जें कितें ताणें तांचे कडेन कबलात केली तो ते भाशेन तांकां पागार फारीक करता. आनी हें पळोवन निमाण्यांक एक सारकें दिता देखून ते पयले आसात ते वावराडी गुणगुणटात आनी म्हणटा तुवें आमकां अदीक सुबेज दिवंक जाय कित्याक आमी आख्खो दिसभर वावर केला. ते आतां आयल्यात तूं तांकां तशेंच वावराड्यांक फारीक करता हें कितें. आनी बाबा भयणीनो त्या वेळार तो भाटकार म्हणटा हांवें म्हाका जाय ते भाशेन करूंक म्हज्यान जायना वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हें आमचें सगळें जायते फावटी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना कशे तरेन आमी मनशा कुडा सगळें जिवचें जावं आमी गवडी कशे वो पाटलावदार कशे जेजूचे कशे आमी एकामेका सगळें जिवचें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. असोक्त शेडयांक तुमी गोट करूंक जाय. पिडेस्त जाल्ल्याचो तुमी परामोस करात. गायड जाल्ल्यांक तुमी जायते फावटी बांदूंक नात. वो दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यात. तुमी चुकलोल्यांक परती हाडूंक नात. वो सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. घडीक देवाच्या मोड्यांत आमी वावर करतना जायते फावटी बरे गवडी जावंक घडीक आमी फाटीं सरल्यात आनी देव आमचें सगळें उदार जातलो म्हूण आमी समजल्यात कित्याक आमी स्वार्थी जालीं. आमी जायते फावटी जो वावर करता तो मनशां खातीर न्हय पूण देवा खातीर आमी करता अशें बागयून पावलो कोलोस्कारान 3 वरान 23 वडीन आमकां सांगता. म्हणटा जो कितें वावर आमी करता तो मनशां खातीर न्हय पूण देवाचो वावर आमी करता म्हूण आमी समजून घेवंक गरज. आनी हो वावर आमी करतना बाबा भयण कशे तरेन आमी करचें एजेकिएल प्रवादी आज आमकां पयल्या पुस्तकांत सांगता. सांडलोल्यांक परतून देवाचो शी हाडूंक बुकेलोल्यांक अदीक आमी तांकां पावूंक. आमी जायते फावटी गरीब आसा तांकां आमचें धर्म दान करूंक जायना. आमचें सगळें आमी म्हणटले मारिगार पिडा आयल्या आमचें सगळें नोकरी ना. आमकांच ना जाल्यार दुसऱ्यांक आनी कितें दितलें. आमकांच नोकरी ना जाल्यार दुसऱ्यांक सगळें आमी कशीं पावतले. वय बाबा भयणीनो पूण तुजे कडेन आसा आनी तुका उणें करून तूं दुसऱ्यांक दिता तेन्ना देव तुजें सगळें अदीक उदार जाता आनी उदारपण तुका दाखयता. जायते फावटी घडीक नसायेन भरून दुसऱ्यांक आमी पावना. जायते फावटी देव दुसऱ्यांक अदी आमचेहून दुसऱ्यांक घडीक बरें तालेंतांनी भरता. अदीक घडीक तांकां बरे देव गूण दिता आनी जायते फावटी तांचे गूण पडून ती बरीक आनीक परजळटात तें पडून आमी घडीक नसायेन भरता. तांकां खाला उडोवंक तांचें वायट उलोवंक तांकां घडीक आमी नसायेन भरून तांचे खबरो करूंक आमी वावुरता. कसले वेळार कसले वावराडे आमी वावुरता जाय. कसले वावराडे आमी जाता जाय देवाच्या मोड्यांत. आज आमकां देव उगडास करता. सगळ्यां सगळें एक सारको. सगळीं तुमी म्हजी वावराडी. सगळीं तुमी जो वावर करतात तो म्हजो. तुमचो मनशां खातीर तुमी वावर करचो न्हय पूण म्हजे खातीर आनी म्हजे मोहिमे खातीर तुमी हो वावर करचो. कित्याक जेन्ना तुमी देव तुमचें सगळें उदार जाता जाल्यार तुमी दुसऱ्यां सगळें उदार जावंक गरजेचें. तुमी जेन्ना ह्या देवाच्या मोड्यांत वावर करतात तेन्ना अदीक उदारपणान आनी तुमचें चिती नासतना दुसऱ्यांक तुमी पावचें. तुमी जायते फावटी आपणाक उणें करून दुसऱ्यांक उदारपणान दितात तेन्ना तुमकां जेन्ना देव उदार जावन जायते वस्तूंनी भरता तेन्ना दुसऱ्यांक हें उदारपण तुमी दाखोवचें. आज बाबा भयणीनो आमकां सगळ्यांक विचार
जोरी देव म्हजें सगळें उदार जाला जाल्यार आनी दुसऱ्याय सगळें देव उदार जाला जाल्यार म्हाका नोसाय कित्याक? म्हाका दुसऱ्यांचे जायते पावटी वायट कित्याक दिसताक जाय? देव म्हजें सगळें आसा ते भाशेन दुसऱ्याय सगळें देव तांकां लेखता. आनी एक गूण कसो जायते पावटी हांवूय जायते पावटी घडीक नोसायेन भरतां. हांवूय जायते पावटी घडीक दुसऱ्यांची बरे तरेन पोरवा वो परामोस करूंक हांव विसरतां. दुसऱ्यांक एक बरें उतर दिवंक, दुसऱ्यांक घडये हांवें बरें एक बुजवण दिवंक हांव जायते पावटी घडीक फाटीं सरतां. आज तुका आनी म्हाका विचार, खरेंच आमी देवाच्या मोड्यांत वावर करतना आमकां जें देवान दिलां, आमकां जे गूण दिल्यात, आमकां देवान जे तालेंत दिल्यात, आमकां देवान जायते पावटी घडीक जी दोन दौलत दिल्या, आमी दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर वावुरता काय? खरेंच सेवेच्या मनान आमी आमचो वावर करता जायत. आमी चूय वावुरता थंय आमी देवाचो वावर म्हूण समजून अदीक आनी अदीक फळां दिवंक आमी वावुरता जाल्यार आमकां विचार करुया. करिनात जाल्यार आमी आमकांच नवसरून अदीक बरेपण हाडूंक वावरुया आनी देव आमचें सगळें उदार जाला ते भाशेन आमी दुसऱ्यां सगळें उदार जावंक एक सारकें दुसऱ्यांकूय आमी वागूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेडार गीत घेवया C33 पेज नंबर 42. C33. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. कूड आनी आत्मो तुका दिता हांव बापा, कूड आनी आत्मो तुका दिता हांव बापा, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुज्या आनी आमचे मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा निसासनाचे देवा, सोर काडयांचो थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळ्ळली तुजी पोरसां, स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्ताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव घेता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्युंत बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी शागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आज आमची जायती बाबा भयणां वाडदीस समरमता तांचे खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी इच्छा आसनाच्या आसना. सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका आनी तुजी खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका वेंगयता. हांव तुका आनी वेगळयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार कितें घेवया D2 पेज नंबर 47. Jesus आहे आम्ही सगळी आत्म्यावरवी आम्ही सगळी बाप्पा मोठार आम्ही सगळी जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो भाव आमी सगळीं ताचो मोग आमचो प्राण आमी सगळीं आत्मो दिला सोडेल्याक आमी सगळीं ताची वेगळी वेगवेगळी आमी सगळीं सगळ्या रुग्णे जेजूचे आमी सगळीं प्रार्थुया. कोणवड्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या देवाच्या मोड्यांत खरे आनी देवाक मानता तसले वावराडी आमी जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये एका कुटीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसरे आनी बोरवाशा पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुती हो विश्वास तुजे ताय खात्री जो
जशें हांव स्वत मानता म्हज्या शासनाच्या साल्वासावाची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जोयत वरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितली जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन पूण भियेता फातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन आनी इबाडीत म्हूण म्हजो हो तोर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यंती मरे आदार दी उदृष्टाक सापडलोल्या मोजोत कर हुस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहराती देवाच्या मुण्याराची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तऱ्या पासून फावो कर तुजो आदार सगल्या जे मागता तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आतां दिनार गोरजांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन करीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया भोव करून कोरोना व्हायरस पिडेन जे कोण कश्टवतात इन्फेक्टेड जाल्ले आसात तांचे पासत मागुया सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी तांची सेवा करतल्या पासतूय मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवू आनी सदांकाल तगू आमेन शेवटाक गीत घेवया F12 पेज नंबर 91 F12 देवा मंदिरांतली आतां कुशाल आसा देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता हालेलुया
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ektai Jenami Matungella undo soro Ekastare aramcha deva Kushalkai dinvaskailo Deva mundiratliata kushalgasna Deva shantin var surungaraveta Alleluia, 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 Alleluia.